लुकाचें शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक ब्रेस्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब, पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपल्या लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलीं मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे थंय परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावडाड्याक आपलो मुशारो फावो. घरांनी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा ते जेवात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नगराची धूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां सांगता, त्या दिसा सोदोमाची जोडटी तसल्या नगरा इतली खोर जावची ना. देवाचें उतर हें.